स म्हयने मायज जाले पणजेन स्मार्ट सिटीची कामां चालू आहा. दुसरे वटेन G20 खातीर मेन रोडाचे कार्पेटींग चालू आहा आनी ट्राफीक जाम बाकी सगळे लोकांच्या बिझनेसाक अफेक्ट जाला. तुमचे कडेन लोक येता, लोक एप्रोच ना हांव 6 म्हयन्यापासूनच उलयतना. म्हणजे प्रत्येक इंटरव्यू पळयल्यार दिसतलें की हांव स्मॉल बिझनेस पणजेंतले हांचोच विशय परत परत मांडटा आनी तांकां जे त्रास जाता ते एक वेळ तुमकां न सांगत, पण ते हांवें सांगपाची गरज ना न्ही. खंयच्या शॉपाच्या फुडें रस्तो 6 म्हयने बंद दवरता आनी थंय फक्त सामान हाडून दवरता. त्या शॉपान गिरायक कशें वतलें? मागीर ताका अर्निंग ना, ताका टॅक्स लागू, ताका रेंट लागू, हाचे कोणाक मातूय पडिल्लें ना. तो ऑब्वियस आसा. हांव पयलींच्यान उलयत आसा आनी हे काल मनोज काकुलो उलयला, हू इज अ प्रॉमिनंट बिझनेसमॅन. बरी उलयनासले दिसांनी उलयनाशिल्ले, पण ही बरी गजाल जाली. कित्याक हांव उलयतालो पळय तेन्ना आमदार कितें सांगतालो की ना दोगूच जाण उलयता, बाकीच्यांक कोणाक त्रास जायना म्हणून. आतां जाचो डायरेक्ट स्टेक आसा, हू एज अ प्रॉमिनंट बिझनेस, म्हजो बिझनेस ना पणजेन, पण जाचो प्रॉमिनंट बिझनेस आसा पणजेन, आय कॅन अंडरस्टँड हीज पेन. तूं काकुलो मॉलान वचून पळय, ताचे पार्किंग लॉटान वच. हांव गेला पळोवपाक. आमदार वचून आसतलो, मेयर वचून आसतलो, किंवा हे सगळे ऑफिशल्स येता पळय IAS आनी ते वचून आसतले. ताच्या पार्किंग लॉटान वच. येदो लेयर आसा मातयेचो, मुद्दाम वचून तुमी आतां जाय जाल्यार वचून कवर करा. कळ्ळें न्हय? आय कॅन अंडरस्टँड थंय कितें केलां पळय सगळे कडेन, आनी ही इज एटलिस्ट प्रॉमिनंट, ही हॅज सम कॅपेसिटी टू बेर द पेन. जो धाकटो शॉप ओनर आसतलो तो कितें करतलो? ताका ती कॅपेसिटी नसता, ताका रेंट भरचो पडटा, खूब जाणांचे भाड्याक आसता दुकानां, बाकीचे खर्च आसता, लोक कामाक आसता, तांचो खर्च आसता. अशा सिच्युएशन आतां तुवेंच पळयला हांव कसो हांगा चलत आयला गाडी खंय तरी धरून. असो कोण येतलो मागीर बिझनेस करपाक? सो एक खंय तरी, पण हे विशय आसा पळय, जर हे सॉर्ट आवट करपाक येता ऑफिशल्सांक, जर रिप्रेझेंटेटीव तांचे प्रॉपर तांकां फिडबॅक गेल्या. हांगा रिप्रेझेंटेटिव्हानूच हात काडल्या, म्हाका एकूय कावन्सिलर कांयच उलयना. पण आमी हे उलयता, द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लेम इज द मेंटेलिटी ऑफ द रिप्रेझेंटेटिव्स. तांणी जो विचार केला. CCPन तेंचो टॅक्स बी ह्यो सगळ्यो गजाली विचार करपाक जाय आसलो. सगळो करूंकूच जाय आशिल्लो. हांव इनफॅक्ट मनोज काकुलो, सिन्स हे स्टॉप एंड इफ ही हॅज कॅपेसिटी, यू शूड स्यू देम, गो टू द कोर्ट एंड गेट स्ट्रिक्चर्स फ्रॉम द कोर्ट. इतल्या टायमा भितर सपया म्हणून. लोकांनी धंदे बंद करून घरा बसप. सो ऑफकोर्स तांणी विचार करूंक जाय. ते पार्किंग, ते रस्त्याक जागो ना, चलपाक हे ना, आनी ते तो येल्लो जॅकेट घालून 20 रुपया घेवपाक येता पार्किंगवालो. पार्किंग ना म्हणून पार्किंग घेवपाक येता. तेच म्हणजे काय पडिल्लें ना अशें सिच्युएशन जालां. ओके. मदीं मेयरान एक स्टेटमेंट केलो CCP मिटिंगेक की वी आर जस्ट अ मेंबर ऑफ स्मार्ट सिटी, आमचो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना, आमकां तो रायट ना. दुसरो आमदारान स्टेटमेंट केलो की तुमी ऑफिसराक ब्लेम करा, आपल्या परत कित्याक ब्लेम करता काय म्हणून. हे स्टेटमेंटा कडेन हे कित्याक निवडून बसल्यात थंय? मेयर 3 म्हयन्या पयलींच सांगतालो की मार्च एंड पर्यंत सगळीं कामां जातलीं म्हणून. मुद्दाम जाय जाल्यार काडून मागीर ते कित्याक म्हटिल्ले? आनी मेयराची जर ऑथॉरिटी गेल्या, बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटंट. एवरीवन नोज, इवन द ऑफिशल्स नोज ही इज इनकॉम्पिटंट. जी ताच्या हातान सुद्दां ज्यो गजाली आसा पळय ताका लेट मी कॉल डॅड म्हणटा तो. कळ्ळें न्ही? असो इनकॉम्पिटंट मेयर आसलो जाल्यार तुजी ऑथॉरिटी वतलीच. आनी तुका जर दिसता की तुका सगळे लोक विचारता, तुजी ऑथॉरिटी हे अनइलेक्टेड बॉडीन घेतल्या आनी तूं थंय मेंबर म्हणून बसता फक्त, यू गो टू द कोर्ट एंड गेट युअर ऑथॉरिटी, गेट अ विटो रायट्स. शेवटी पीपल आर आस्किंग यू न्हय, यू कॅन टेल दॅट टू द कोर्ट न्हय, की आपल्याक लोक विचारता म्हणून. तूं थंय कॉन्ट्रॅक्ट दितना सगळे भितर शामील आसा आनी आतां आमी फक्त मेंबर म्हणटा. हे आनी ही मानसिकता जाल्या पळय पणजेन, हाका कारण आसा. हांव पणजेकारांकूय सांगता, पार्ट नंबर 24, हावस नंबर 228 इज अ 2 BHK फ्लॅट. कळ्ळें न्ही? पणजेन हातून आतां 28 वोटर्स घातले गेल्ले आसा. 28 वोटर्स एड केल्या. रावनाका हांवें पळोवंक ना, पण 28 वोटर्स आसा, सगळे भायले. कोण हरिजन आनी कोण नागप्पा आनी कोण अशे, कळ्ळें, नॉन गोवन्स. म्हणजे एक खंय तरी पणजेकारांची जी वोटींग पावर आसा हे डायल्युशन ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. बाय द इयर 5th इतले लोक हांगा वतले, एड केल्ले वतले वोटिंगान, की खऱ्या पणजेकाराक कितली पावर आसतली. हाच्या खातीर हांव इलेक्शन लढलो. म्हणजे म्हज्या पार्टी कडेन वयर पर्यंत झगडून इतली रिस्क घेवन इलेक्शन लढलो, कित्याक आय कूड सी दीस.
एवरी मंथ देर आर वोटर्स बींग एडेड. ताळगांव कशे हे करून दवरल्या पळय वोट बँक्स, तशें आतां हांगा स्लम ना. सो 2 BHK हातून 28 वोटर्स. इज इट इवन लिगल? 28 जाण रावूं शकता 2 BHK हातून? हेल्थ आनी हे तांचें हें जायना. हांव दिता हावज पार्ट नंबर 24, हावज 228. कलेक्टराक बरोवचें पडटलें कशें हें जाता एका 2 BHKन 28 वोट कशें. सो बेसिकली मनोज काकुलोय किंवा हांव किंवा आनी कोणूय उलयलो आपल्याक फरक पडना ही मेंटेलिटी आयल्या. कळ्ळें की आपले वोटर वेगळे, ते आपूण पयशाच्या आनी दुसऱ्या हातून आनी खंयची तरी पार्टी धरून ते कॉम्बिनेशन करून निवडून येतलो. मनोज काकुलो कितलोय हे जालो किंवा हांव कितलोय हे जालो ताचे वोट कदाचित आपल्याक मेळचोच ना. सो ते ताका पडिल्ले ना. मिरामार पळय रेजिडेन्शियल एरिया, धाकटी घरां आसा सगळ्यांची, थंय आपलेच ब्लॉक 12 मजली हॉटेल्स. ते आतां 100 दिसान कॅसिनो काडपी मनीस उलोवपी तो बिगेस्ट कस्टमर तांचो म्हणजे वेंडर, तांकांच दिल्या ते हॉटेल्स हे करपाक. सो हातून अशें जेन्ना हें नासता लोकां बद्दल हें नासता तेन्ना दॅट इज वॉट आय एम टार्गेटींग. मतदारांचे म्हणजे पणजेकारांचे पडलेले ना, आपली वोट बँक सेफ करून दवरले. तशें जालेकूच मागीर अशें कितें जाता तें जावं, तो फरक पडना. ही एक मेंटेलिटी आयल्या ती पणजेकारांकूच झगडचें पडटलें. आतां 3 वर्सान म्युन्सिपाल्टी येतले तेन्ना कितें तरी पॉलिटिकल पावरार जी खंय आसा पळय शेवटी ती लागता आनी थंय चेंजीस घडोवन हाडचे पडटले. जाल्यारूच हें आसा, ना जाल्यार अशीच घसरत रावतली. ओके. आनी वेरिफिकेशन हें जर एक काम बरे तरेन हँडल केल्लें जाल्यार लोकांक त्रास करनासतना करपाक जातालें. ऑफकोर्स हे 3-4 वर्साचें काम न्हय. यू शूड हॅव स्प्लीट इट रेग्युलर. आतां तो साको फोडून दवरला न्हय, तो रस्तो पयलीं बांदत येवन तेन्ना मागीर तो फोडपाचो न्हय. बेसीक गजाल. आतां कितलो एक वर्सा वयर आतां तो कित्याक फोडला म्हाका वेगळे लोक वेगळे उलयता. ते तुमी जाय जाल्यार इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करपाक शकता. तो फोडून कालवी ब्रीज 8 म्हयन्यान जाता येदो व्हडलो. हो येदोसो साको वता काकुलो माल्याच्या फुडें अजून जायना. कॅन्ट इट बी डन इन लायक प्रॉपर सेगमेंट्स, म्हणजे एटलिस्ट थोडे पार्शियल ट्रॅफीक विदावट अफेक्टींग जाता. सो हो सारको विचार करून हांव डे 1 सांगता हे सगळे आतां स्मार्ट सिटी फंड्स वता सोंपता हे पळोवन एकदाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक आनी ते युटिलायज करपाक तातूंत कितें मिस अप्रोप्रिएशन करपाक हे इतले फास्ट सगळें काम आयलां. गरज नाशिल्ली सारकी प्लॅन करून दीस वर्क इज मोर दॅन इयर्स वर्क. इट हॅज शूड बी स्प्लीट इन प्रॉपर झोन्स आनी डेवलप लायक दॅट. घाईन केलें म्हणून घाईन केलं काय प्लॅनिंग करूंक ना ऑफ एक्झिक्युशन. ताचो रिजल्ट आसा. लोकांक आतां उरता फक्त म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन दाखोवपाक. ते एक आसा. दुसरें हांव म्हणटा आमचो प्रायम मिनिस्टर हू इज ऑल्सो माय लिडर. दर खेपे प्रायम मिनिस्टरान सांगला हे फॅमिली राज्य आसा पळय लखनौ प्रत्येक हातून सांगता ताचो तरी मान दवरा. हो आतां BJPन इतलो गेला म्हणटा न्हय, प्रायम मिनिस्टराची गजाल आयक आनी आपल्या इनकॉम्पिटंट मेयराक काडून उडय. जो पयल्याच दिसा परतो मेयर जावन BJPन केले दुसरे सिनियर कावन्सिलर्स ना. हे खंयच्यान केन्नाच्यान हे जालें. फक्त पणजीच कित्याक अशी की अरे हाचो चलो मेयर जावन बसला. व्हडल्या हातून अशें जायना मरे. सो ते हांव ताकाच सांगता तूं ते इनकॉम्पिटंट मेयराक काड. PMच्या उतराचो जे भारतीय जनता पार्टीचो इथॉस आसा ताचो मान दवरून तूंच ताका काडून एक कोण कॉम्पिटंट कावन्सिलराक मेयर करचो.